वांगडा स्ट्रिक्टली अशें सांगता पंचायत स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय फक्त उलयलें म्हणून जावचें ना. प्रॅक्टिकली लोकप्रतिनिधींनी आणि त्याच बरोबर गव्हर्मेंट स्टाफ जे ग्रामपंचायत लेवलाचेर काम करता ह्या सगळ्यांनी काम करपाची गरज आसा. ताका लागून तालुका वायज ह्या लोकांक कामाक लावपाक जाय म्हणून हांवें बिचोले तालुक्यांतल्यान म्हाज्या ओन तालुक्यांतल्यान सुरवात केला. आज सगळे पंच सरपंच सेक्रेटरीज आणि म्युन्सिपाल्टी दोन्ही CO आणि म्युन्सिपाल्टीचे चेअरपर्सन तांकां एक्झॅक्टली पुराय प्रेझेंटेशन आमच्या DOP BDO सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट DME हाज्या सहित प्रत्येक जाण प्रेझेंटेशन दितले. एक 2-3 मॉडल जे आमच्या वेस्ट मॅनेजमेंटात बरें काम करता ते दोन्ही कॉन्ट्रॅक्टरूय आपले प्रेझेंटेशन दितले आणि कशा पद्दतीन कॉन्ट्रॅक्टर एम्पॅनल घालून आमी पंचायत आपली स्वच्छ दवरपाक शकता हाजेर वर्किंग सुरवात केला. 12 तालुक्यांनी अशा पद्दतीची मिटींग जी आसा पळय न्ही ती स्वता हांव किंवा आमचो मिनिस्टर कोण तो ते अटेंड करता म्हणटा DOP मिटींग होल्ड करतली आणि पुराय सगळी कडेन हे निवळ करपाचें काम आमच्या सरकाराच्या मार्फत जातलें आणि खऱ्या अर्थात आमी ताका म्हणटा पळय न्ही स्वच्छ गांव सुंदर गांव हें जर सुरवात केली जाल्यार स्वच्छ गोंय सुंदर गोंय जातलें. गांव स्वच्छ पयलीं दवरपाक जाय. हांव जशें म्हणटा स्वयंपूर्ण गांव जालो जाल्यार स्वयंपूर्ण गोंय जातलें. स्वयंपूर्ण त्या खातीर स्वच्छ गांव जालो जाल्यार स्वच्छ गोंय जातलें. तेजी सुरवात ही आयच्यान जाल्या म्हणपाक कांय हरकत ना. आणि खरें म्हणजे 2 ऑक्टोबराक तेजी सुरवात केल्ली माननीय मोदीजीच्या स्वच्छ भारत कॅम्पेनिंगाच्या निमित्तान. ताजेर हांव प्लॅनिंग करतालो योगायोगात थोडोसो टायम फुडें गेलो बट ती तिस्ताची जाल्ली सुरवात आयज एक्चुली प्रॅक्टिकल कामात ताजी सुरवात जाल्या. हें पुराय काम हें अशाच पद्दतीन चालू उरतलें. ब्लॅक स्पॉट आनी फायन बी कितें दवरतले? ऑलरेडी ते सगळ्या हेजेर वर्किंग सुरवात केला इन्क्लुडींग ज्यो गाडयो हाडून उडयता परत ब्लॅक स्पॉट परत जे कोण गार्बेज कलेक्शन दिना हेजे वेळ पडलो जाल्यार पंचायत एक्ट आनी DMA एक्ट हितूर अमेंडमेंट करपाची जी तयारी आहा पळय न्ही ही सरकारा कडल्यान दवरल्या. तेजे आमकां जर नितळ आनी सुंदर उरतलें आसता जाल्यार हें सगळें करपाक जाय. लोकांनी एडिशनली थोडे एक 10-20 रुपया गार्बेजी खातीर चड दिवचे पडले जाल्यार म्हाका दिसता खंयसर फाटीं फुडें येवपाक जायना ताका दिवपाक जाय. खरें सरकारान गार्बेजी खातीर आनी हेच्या खातीर पयशे खंयच कमी दवरूंक ना. म्हणजे आमी 3 तरेन फंड दिता म्हटल्यार जाता. एक आमी डायरेक्टली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटाक, दुसरें 15 फायनान्स कमिशन आणि तिसरें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आनी अर्बन ह्या दोगांयकूय पयशे हे डायरेक्टली 3 तरेन दिता. बट एक्चुअली पयशे मोडपाक जाय तश्यो पंचायती आनी म्युन्सिपाल्टीचे पयशे स्पेंडूच करिना म्हणून थोडीशी परिस्थिती आहा. बट एनी हांव तांकां आयज तेंच्या लक्षान आयलां एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय तें ह्या प्रेझेंटेशना उपरांत तरी कळटलें. आज हांवें 12 BDOकूय हांगा आपयले सो दॅट BDOनी अंडरस्टँड केलां एक्झॅक्टली कितें करपाक जाय तें. प्रॅक्टिकली म्हाका त्या खातीर स्वताहून डायरेक्टराक बरोबर घेवन एक काम करचें पडलां जेणे करून ती सुरवात जातली. इंडस्ट्रियल वेस्ट इंडस्ट्रियल वेस्ट आमी IDCकूय सांगलां आतां. IDC आनी आमचो GWMC हाजेर आमी इंडस्ट्रियल वेस्ट ETP हे वेगळे ट्रीट करपाचें केलां. एकदां हांव आमचे ऑल म्हणजे MD IDC GWMC MD आनी ऑल द सुपरवायजर्स ऑफ ऑल IDCs अशाच पद्दतीची मिटींग घेवन तोय कचरो खंय कितें वता हाचें एक सुपरविजन करपाचें आहा ताचो प्लॅनिंग सुरू आसा. आनी एक तुमी विशय सांगलो की इलिगल घरा बांदून उदकाचें आनी लायटीचें कनेक्शन घेतात तें आतां ह्यान फुडें तुमी बंद करता. ऑलरेडी जालें. हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या की ह्यान फुडें आनी कोणाक अशा पद्दतीचें जें आहा पळय न्ही ही कनेक्शनां दिवची न्ही. आमी न्ही हायकोर्टानूच ऑर्डर दिली एक बरें जालें कित्याक इलिगल घरांक आनी कनेक्शनां मेळची ना. ती जे म्हणजे बाकीची सगळीं निमतां अंडर हेल्थ एक्ट ना मेळची ना बंद हायकोर्टान बंद केलें. हायकोर्टान ऑलरेडी त्याची ऑलरेडी सर्क्युलर काडली गव्हर्मेंटान. इलेक्ट्रिसिटी आनी वॉटर कनेक्शन हे हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे दिवपाचें बॅन. सो गव्हर्मेंट